उदका स्त्रोत खात्यान साळातलो व्हाळ आणि शापोरा न्हंयचेर पंप बसोवन उदक पंपिंग करपाक सुरवात केल्ल्यान साळ वाठारांतल्या शेतकारांक 18 दिसां उपरांत उदक मेळ्ळें। शापोराचें उदक आमठाणे धरणान सोडिल्ल्यान बार्देशांतले उदका पुरवणेन आतां सुदारणा जातली। आमठाणे वाठारांतल्या शेतकारांक मात उदक मेळनाशिल्ल्यान उसाचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां। बार्देशकारांक पिवपाक उदक जाय म्हूण आमठाणे वाठारांत उसाचें उदक बंद केलां। 17-18 दीस जाले अजिबात पाणी नसलें। मनोहर पर्रीकर म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री यांच्यानी आमचेर भयंकर उपकार केले की आम्ही त्यांच्या घराकडे वचून येयले आणि त्यांच्यानी आमकां आश्वासन दिल्याप्रमाणे हे आमचे आश्वासन पूर्ण केले आणि आज पाणी येयल्या कारणान आम्ही आज सॅटिस्फाईड आहात। आता आम्ही समाधानी आहात। आता 4 दिसांनी सगळे मेल्ले ते 4 दिसांनी वर्षा ते 20 दीस जाले पाणी उदक नसले ते आता उदक गेले म्हणजे आम्ही आता समाधान जालो। ते बी उरोवंकय जाय हा मदीं आनी कितें जालें जाल्यार परत उरलें। म्हयनोभर जालें हेका उसाक आता आमी जेन्ना ऊस आता हांदपाक सुरू करपाक तेच्या पयलीं पासून आमी पाणयाक लागून हेका पाणीच ना, पाणीच ते दिना। कित्याक तुमकां म्हणले पाणी ना, शेताक ना पाणी म्हणटा, तर पिवपाक वचांक जाय बार्देशाक तेका लागून आमकां पाणी ना म्हणटा। सरासरी म्हाजोच ऊस 50 टन सुमार जातालो, म्हणजे ओनूच जर आता तो जालो जाल्यार 20 ते 25 टन जावंक शकता, म्हणजे 25 टनाचे म्हाका लॉस जाले। काय 1 तास उदीक सोड म्हटल्यार सुद्दां सोडपाक तयार ना। बरें हांगासर अशें आहा की गाडयेन उदीक हाडचें पडटा, 500 रुपया गाडी कार घेता, त्या भायर आमचे वेस्ट टायमींग हांगासर एक तास सोडपाक तयार ना ते एक खाली। पाणी मागांक गेलो का पाणी साहेबान सांगला 1 थेंब सुद्दां तुमकां सोडू नाका म्हणून सांगला, अशें सांगला तेचेर। 1 तास सोडा म्हटल्यार ते आयकना आमकां। पणजे पाटो पुला कडेन अजंता हॉटेलाचे बिल्डिंगेक बुधवारा फांतोडेर उजो लागलो। बिल्डिंगेचो बरोच भाग मदेराचो आशिल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो। बिल्डिंगे लागसार दवरिल्ले मोटारीकय उजो लागलो। लाखांनी रुपयाचे सामानाचो गोबर जाला। पणजे, पिळण, पोन्नेगोय आनी म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाक उजो पालोवंक 2 वरां लागली। उजो लागपाचें नेमकें कारण समजूंक ना। हे बिल्डिंगेचे सामकारच पेट्रोल पंप आसा। वेळ बरो म्हूण उज्याची कीट थंय पावली ना। 457 आमकां मेळ्ळा आणि हांगा ताणें पळयलां की जे स्कुटरी आसा ते पयलीं उजो पेटले आणि ते वयर फूल माल्यार पेटलेले आसा। मागीर आमी टर्न आउट केलें पिलन फायर स्टेशन, हेडक्वॉर्टर आणि ओल्ड गोवा फायर स्टेशन आणि म्हापसा फायर स्टेशन तांकां टर्न आउट केलें आणि नाव वी हॅव कंट्रोल्ड आफ्टर ऑलमोस्ट अराउंड 2 hours we have controlled the fire, but a caution for the people who are staying here that it is very delicate structure. The stability need to be checked of the structure. The loss is yet to be estimated. The reason now police has to also investigate that, but we have seen from the ground floor the fire, the flames have gone up onto the first floor, and then since the structure is of wooden, I think the fire has engulfed the full floor. ह्या रुमाक उजो पेटलेलो आणि इट वॉज ऑलरेडी वयल्यान बीन पेटोवन हें जालेलो। आमी 35 लोक असले आता सध्या आमचे 35 लोक ओपनच असले थिंगासर आणि उजो सारको एकदम स्प्रेड जाल्लो सारको एकदम वयर टॉप तो तेकाच जाता आणि धुरान इतलो स्मोक जालो की हांगा कांयच दिसनासलें। फोंडेचो आदलो आमदार रवी नायकान PWDचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर खर टिका केल्या। सुदीन ढवळीकार राजकारण करता आणि शिगम्या खातीर 2 समिती करून लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता असो आरोप रवी नायकान केला। फोंडेचो शिगमो एकठांय करचो असो उलो रवीन मारला। बानोडेचे कम्युनिदाद जमीन प्रकरणान आपूण घुस्पल्लो ना। सुदीनान केल्ल्या आरोपान कांयच तथ्य ना अशें रवी म्हणटा। सुदीन ढवळीकाराक फोंड्या शिगम्या संबंधी कितलो प्रेम आसा ही फोंडेची आणि गोंयची जनता जाणा। फाल्यां जर आमच्या आतां ही शिगम्याचेर हांगासर हें केली, फाल्यां देवळांनी सुद्दां अशेंच करूं शकता। 2 ग्रूप करून फोडप देवळांनी सगळे कडेन सेंट्रला पर्यंत घेवन आमकां केन्ना सेंट्रला पर्यंत वचून जोडी घेवन वचपाचे केन्नाच आमकां प्रश्न ना आनी आमकां केन्नाच ती गरजूय पडूं ना। कारण हेका पडल्या कारण हो दिगंबराक ओडोवपाक 1 म्हयने भितर ताका मुख्यमंत्री म्हणून देंवोवपाचो प्रयत्न करून आपूण मुख्यमंत्री जावपाक पळयतालो। आनी जेन्ना हेका मागीर मंत्रीपद मंडळ जेन्ना काडलो तेन्ना हो जोळी घेवन सेंट्रलाक वयतालो। तेजे नंतर आतां परतो मुख्यमंत्री जावपाक मंत्री जावपाक पयलीं ताणें बॉम्बे व्हरून जोळी दिल्यो। कोणा दिल्यो आमकां खबर ना। तेणे
मंत्री जावपाक जर जोळी दिवची पडलं आतां मुख्यमंत्री जावपाक एकटो परतो तुवें ह्या तालुक्यात कितें केल्लें आसा ह्या तालुक्यात तूं इतले वर्सां आसा तुवें कितें केलें PW मिनिस्टर तूं कुमदादीचे कमिटी बांदोड्याक केन्नाच बरखास्त जावना आनी हांव जेन्ना ही जमीन खावपाची कितें घडलां ही जमीन म्हाका दिसता कुमदादीची आनी थोडी म्हाका दिसता हेजी आसतली महालक्ष्मीची. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.